प्रति घरांतु स्थिर बैस गति तुझी महालक्ष्मी प्रति घरांतु स्थिर बैस गति तुझी महालक्ष्मी वितत महिमा पतित पावन वितत महिमा पतित पावन श्रीपतिले सेवा सदत दीनु प्रति घरांतु स्थिर बैस गति तुझी महालक्ष्मी प्रति घरांतु स्थिर बैस गति तुझी महालक्ष्मी $3,500 increase
ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ ಕುಟುಂಬಿಣಿ ನವದುರ್ಗೆ ನವರೂಪಿಣಿ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರಿಣಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ ಕುಟುಂಬಿಣಿ ನವದುರ್ಗೆ ನವರೂಪಿಣಿ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರಿಣಿ ವಿಮಲ ರೂಪಿಣಿ ಕಮಲಾಲಯ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಾದಿದೇವ ವಾಸುದೇವನ ದೇವಾದಿದೇವ ವಾಸುದೇವನ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ दारिद्र्य ध्वंसिनी शोक विनाशिनी भक्त पोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी दारिद्र्य ध्वंसिनी शोक विनाशिनी भक्त पोषिणी लक्ष्मी हिरण्मयी आदि शक्ति देवी सुरमुनि जनवन्दिता सर्व शक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता आदि शक्ति देवी सुरमुनि जनवन्दिता सर्व शक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता देहि भक्ति श्रीपति चरणारविंद प्रति देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी कलिमलहारिणी मंजुळभाषिणी शक्तिस्वरूपिणी सद्गुणवर्षिणी कलिमलहारिणी मंजुळभाषिणी शक्तिस्वरूपिणी सद्गुणवर्षिणी आदि शक्ति देवी सुरमुनि जनवन्दिता सर्व शक्तिमयी श्री लक्ष्मी महामाता आदि शक्ति देवी
श्री नारायणी देवी श्री नारायणी देवी श्री नारायणी परबेच्या हार्दिक शुभाशय सांगताची तुमक सर्वांकही 4 दिवसाच्या शारदा देवीला पूजेच्या हार्दिक स्वागत करत असाची. आईच्या दिवसाक तुम्ही हांगा उपस्थित असाची श्री लक्ष्मी व्यंकटेश महिळा कला रंग हान्नी अर्पण करत असल्या भाईले तू कೈ गेल्ली म्हणजे नाटकाक तुमक सर्वांकही स्वागत. जोर जाऊन चप्पाळे मुखांतर तांगे इडी तंडाक तुम्ही प्रोत्साह करका म्हणून तुमगेले निमगून घेता. श्वेत सुद्धा पैमयेले लेक्कारी श्री मुंडाशी पांडुरंग पैमाम प्रसाद घेता तांक प्रसाद दिवच्याक अलेवर गणेश किडिमाम श्री शारदा महोत्सव समितीच्या गौरवाध्यक्ष तशीच आमगेल देवस्थानाचे मुक्तेसर त्यांनी येऊन वेदिके वैर येऊन प्रसाद दिवका म्हणून घेता. जोर जाऊन चप्पाळ मारका पांड माम तांगेल इडी तंडाच्या लेक्कारी प्रसाद घेता असाची. एक जोर जाऊन चप्पाळ मारा लायक गोडा गोडा दूध पाक खाल्ला एनर्जी ऐकता ना म्हळ्यार तुमगेल चप्पाळे मुखांतर ऐकू का. विघ्न विनाशको गणपतिक शारदा अंतर्गत महालसा नारायणिक आमगेल इष्ट देवू श्री लक्ष्मी व्यंकटेशाक श्री कृष्ण परमात्माक आत हंग आगमन जावनु विराजमान जावन आशिल्ले श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामेले दिव्य पादुकेक सर्व गुरुवर्यांक भक्तीन नमन कोर्नु श्री लक्ष्मी व्यंकटेशा महिळा कला रंगा हांनी प्रस्तुत करचे मुंडाशी श्वेतसुधा विरचित बैले तू खंय गेल्ली कोंकणी नाटकाक सर्व कलाभिमानी प्रेक्षकांक स्वागत हृत्पूर्वक प्रीतीच स्वागत. पात्रधारिले परिचय करची फुडे शारदा अंतर्गत माळशेले एक होंटी आमगेल कलारंगाचे हिन्नले गायकी उडपाचे गान कोगिले तिका समर्पण करचेक दई कोर्न तांनी वेदिकेर येवका म्हणू कलारंगाचे सदस्यन तांक पावका म्हणू हांव निमगून घेता. आज या मस्त एक भावूक दावून सांगतरच कसन म्हळे रे जब भगवान देता है छप्पड फाडके म्हणताची 4 पगरा भितर आशिल्ली हांव वर्डेक जाल्यार 17 वर्स घरांतू आशिल्ली 95 तू म्हाका विठोबान सप्ता साळे रापोवन गुरुमुखीन म्हाका एक हे समाजमुखी केले 96 तू रंगपईन कांजनगडा फर्स्ट मिगेले प्रोग्राम दिवोन समाजांत एक वंदनाशिणी म्हळेले गायक हेस म्हणून हें केलें तशी तिन्नीचे 97 तेन्ना आमगेले केर पै मम्मान अचानक जावन तांणी समेत म्हाका एक अचानक जावन तेन्ना म्हाका आपयले आज इताय तांगेले नंतर आमगेली मुंडाशी श्वेतसुधा पै हांनी आमगेले कांताराची रिषभ शेट्टी कशी डायरेक्टर आनी एक्टर कशी तशी मुर्तीची कदादूर आमगेली श्वेता बहुमुखी प्रतिभेते गेले तिणे स्वताच बरोवचे लिरिक्स तयार करचे डायलॉग्स पद रचन करचे त्या गाणं हें करचे आनी सकट इतली सिनियर्सां घेवन तें एक सादारण काम न्ही आमी 1 घंटे पळयता ती वता ती हांव 1-2 दीस प्रॅक्टीस करता वता तांणी सकट पाप तांगेले बऱ्यांक कोण येता ती तिगेले ते अविरत श्रम एक 4 म्हयने पुणी आसतले तसल त्या निमित्त तिकेक हांव हृत्पूर्वक मिगेले प्रितेश नमन दिता दोन्ही दावन हें कसन म्हळ्यार पयरी हेच वेदिकेरी
GSB महिला मंडळाच्यान म्हाका एक सन्मान केलेलो आशिल्लो तेन्ना अनेक अतिथी धांवन आमगेल पेंटेचे सुप्रसिद्ध हास्य कलाविदे संध्या शेणे यांनी सांगिल्ले उत्तर त्यांनी देश विदेशांतू हजार कार्यक्रम दिला तदनंतर 16 गीतांका प्रशस्ती मेळ्ळ्या जाल्यार त्यांनी सांगिल्ले एक उत्तर मस्त म्हाका हृदयपूर्वक दिसलें कसन म्हळ्यार 100 तुगेले 10 ಊರಿನ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸನ್ಮಾನ ಬಲು ದೊಡ್ಡದು म्हणून तशी म्हाका तेन्ना म्हाका दिसलें हांव कितलो पुण्य केलें म्हळ्यार लक्ष्मी वेंकटरमणाले सन्निधींतू विठोबाले साळेरी सप्ता साळेरी त्या पुरा म्हाका ಒಟ್ಟು 37 ವರ್ಷ सूर जालेले 97 देखून ह्याची हांगा बसून हांव KR पै मम्मान म्हाका एक अवकाश दिलेले तेदनंतर ते फस्ट मिगेले हिन्नेले गायन करताना मिगेले गुरू पंडित माधव भट मम्मान हांगा म्हाका सन्मान केलेले तदनंतर आज तुम्ही पळयलें कितले प्रितेर ताणें हें केलें तें चोवनलें तर आसा तशी 6 वर्स फुडें महिला मंडळीच्यान मकर संक्रांतीक जाल्यार म्हाका एक सन्मान केलेलो आसा तदनंतर हांगा आमगेले इंदिराकांत मंटपान जाल्यार मिगेले 3 प्रोग्राम कलारंग ट्रस्टांनी दवरून तांणी म्हणटा हें एक पवित्र प्रांगणांतू मिगेल गांवची जनान इतली म्हाका प्रिती दिल्या म्हळ्यार ते परगांवतूल प्रिते पशी हें मस्त व्हड तांणी मी तुमगे सर्व अतिथी देवो भव तुम्ही सर्व डॉक्टर राजकुमारान सांगिल्वरी अभिमानी देवरुಗಳು तुमगे सकट सदा आशीर्वाद म्हाका सो म्हूण सांगून तुम्ही प्रितेर एक सहन घेवन एक आयकलेले का तुमकां कोटी कोटी प्रणाम देवन हांव मिगेले साना उतर समाप्ती करता धन्यवाद धन्यवाद वंदन मायेक आत आईची कलाविद सुब्रायू श्रीमती सुधा एस नायक सुस्मिता श्रीमती श्वेता एस पै करुणा श्रीमती अमृता एन नायक जीवनो श्रीमती शांति वी नायक कण्मणि श्रीमती गीता जी पै मनमोहनो श्रीमती शैला एस भक्ता ज्योति श्रीमती नम्रता एन शणै प्रकाशु श्रीमती ज्योति ए कामत चंदिमाई श्रीमती मुक्ता पी पै हिन्नले गायन श्रीमती वंदना देवानंद शणै मुंडाशी पांडुरंग पै श्री राजाराम भक्त कीबोर्ड राजाराम भक्त श्री सुब्राय भक्त भक्ता ब्रदर्स हिन्नले सहकारू श्री कृष्णा एन शणै आणि लतिका जी कामत मेकअप श्री प्रसन्ना लाइट एंड साउंड श्री अजय कामत किंग ऑफ अलेवूर संयोजन GSB युवक मंडली शारदोत्सव समिती उडुपी आमगेल मंडलीचे स्थापक अध्यक्ष श्री KR पै संचालकु मुंडाशी सुधाकर पै हंगेले स्मरण कोर्नु आजी मिगेल अम्मा विधिवश जल्ले ती आमगेल नाटकाचे भारी एक अभिमानी तशी जावचे वसुनु हे नाटक तिगेल दिव्यात्मक समर्पण करताची प्रार्थने मुखांतर बायले तू खंय गेले तुमगेले द्रक वीर प्रभास
रक्त गौरवारी हाँ येवचे वाटेरी रक्त गौरवारी तकडे हेकडे हात बांधून रक्ताची सरवई असल तसल चिल्ली हाव नाही मिगेल तसल चिल्ली ना हा काही ब्यूटी पार्लर वचनो ऐली पळया कितले चंडी हावत सकळई मक्का पिळी पिळी पळयता ती पळया मिगेले हे गत्ता सगळे उडपाम तू हावची राणी सगळे उडपाम तू हावची राणी मिगेले मणके चिली हंग कोणे नाती तकडे हेकडे हात बांधून रापताची सरवई असल तसल चिल्ली हाव नाही मिगेल तसल चिल्ली ना हंग काही आस्था पळया एक पटी चंडी दिसका मोडू सोणटी आमका घरचे लोक आशिले चंदाई नुप्रवे मोडू टाका एक पटी वचनो आईली कितले चंडी जली हावत तकडे हेकडे हात बांधून रपता सरवई असल तसल चिल्ली हाव नाही मिगेल तसल चिल्ली ना हंग काही हाव येवचे वाटेरी रक्त गौरवारी हाव येवचे वाटेरी रक्त गौरवारी तकडे हेकडे हात बांधून रपताची सरवई ಯಬ್ಬಾ ಪುರೋ ಜಲ್ಲೆ ನೀ ಹೇ ಭಕ್ತ ಮಮ್ಮ ಕಣ್ಣವೆ ಮಂತರ್ ಜಲ್ಲೆ ಮಣು ಯಬ್ಬಾ ನೀ ಪುರೋ ಜಲ್ಲ ಮಣು ತಕ್ಕು ನಗಿಲೆಕ ತೊಡೆ ಉದ್ದ ಜಾಯಿವೆ ತೊಡೆ ಚರ್ಬ ಜಾಯಿವೆ ತೊಡೆ ಥಂಡ್ ಕಸನೆ ಜಾಯಿವೆ ಮಣ್ ನಿಮ್ಗಿ ತಲೆ ಹೇ ಗರಂತು ಕುಣಿ ನಾಚವೆ कोणी नाशिक गेल्यांची पुरांगा आसाची आईलेल कोण ती खंचे देशा राणी की मंत्री महोदय बायल की अंबानी नाती कोण ती ते पुरा जाऊची भाग्य मग खय अस हे घरचे यजमान जव्या म्हणायली अय्यो देवा हे घराक सुरवरी एक यजमानस अनेकली नक्कबा अब्बाब्बाब्बा तू गेल वेश की रूप की अवतार की कशी अशी रस्ते राहिलेलवा कोणी नवरात्री वेश म्हणून तू डुगालनिवे नवरात्री वेश म्हणून हां नवरात्री वेश नाही तू कसं म्हणता नवरात्री वेश म्हणतवे कुरूपी म्हणतवे इतली हजार हजार खर्चून ब्युटी पार्लर बसून इतली चंदी जाऊन आयले ದುಡ್ಡು ಮತ್ತಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ ಓಯವ್ವ ರಾಮ ನಾಮ ಭಾರಿ ಚಾಂಗ 100 पटी म्हण पुण्यता आणि वगी मुक्ती मिळता बळा मक्क मुक्ती दिवच्या आईली तू कोणा म्हणून सुरवे सांग मागिरी तू अंग घरा भितर इचारिगला बळे तक्वले थोडे थंड कसाने हाड दिले री हाव कोण कसले रिगले पूरा सांगता थंड बा पुन्हा उद्दाण तुझी बुश झालं काय कसाला कोल्ड ड्रिंक अंगडी पडला का निमगिन
कशी बितरला आणि थंड काही बळा नवरात्री वेश जलरी हे 10 रुपये घ्या आणि बसा जागो खाली कर हांव नवरात्री वेश न्हय सुस्मिता अयो वेंकटरमणा पाप तक कसले आपयता हांव कोण म्हणून थोडे थंड उदक दिले रे हे ताळे रोखोन हांव कोण म्हूण सांगता ताण येवचे नाक पाप सुभद्रा सुभद्रा काही गेली गो बळा एक ग्लास थंड उदक आणि दी इका काही वाटेर पडलेले घरा भितर रिगल्या ओके ಈಗ ಸುದ್ದಿನ ಕೈಗೆ ಕಾಮಾರು ಪಳ್ಳ ದಿಸ್ತಾ ಅವ ವಚ್ಚು ನಾಡ್ಕ नाही हे आत्ता काला चेल्यो हे ब्युटी पार्लराचे दिवचे चित्रहिंसे कशी सैसून घेता ती परापरा काडच्यो भवी केसू सरसरा कट करचे दिगू फांती तोंडा कसे की हून उदका शाक दिवचे की ते उद्दा जेव्हा पाय्यार पडले री हडोड उदका गुळ्ळेतले तोंडा कसे की थापूच की मागीर परपरा तांडूच की हेंची मायन जेव्हा केल्ले री पोलीस कंप्लेंट दितली नावें बामणाक बायल ना नाका बा नाका म्हाका आजीक हे ब्युटी पार्लरा सवास पूर जालो आनी नाका बा रोज जाले ही कोण ಈ ಕಸನ ಹಂಗೈಲ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಒಗ್ಗೆಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಒಗ್ಗೆ ಏಯ್ಯ ಹಂಗೇಕ ನವರಾತ್ರಿ ವೇಸೈಲ ದುಡ್ಡು ಗೆವನಯ್ಯ कसं ग पुता हिक पळनु यो जीव भिवून गेला आणि तुक कसं झालंय कोण नाही कसने बित्तेरैला ಅಮ್ಮ ಕಳ್ಳರಿ ತುಗೆಲ ಅವಸ್ಥಾ ಕಸನ್ ಜಾಯ್ತ ತೂಂಚಿಕ್ಕ ಹಂಗ ಯೋಮಣ್ ಮಾಡಲ್ವ ಈ ಕೋಣ ಈ ಕಸನ ಇಲ್ಲ ಒಗ್ಗಿಕ್ಕ ಹಂಗದಕ್ಕೊಂದು ದೌಡೈ नाग पुता तुगे लांब वक्ताना मक्क संगनी बागील उदारे आशिले आम शार मार्केट मोबाईलर पळयता आशिलो ईण भितर रिगिले म्हाका गोतना ही कोण म्हणे म्हाका गोतना अय्यो रामा ಅಣ್ಣ ಬಹುಶಃ ದುಡ್ವಾ ಗತಿ ರೈಲ ದಿಸ್ತಾ ಈಗ ಒಗ್ಗಿ ದುಡ್ಡು ದಿವ್ ಹಂಗದಕ್ಕೊಂದು ದೌಡೈ कूल 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 बळा हे हिक म्हण हळला आता ये तूपी आणि सुधारसून घ्या मी गेल बायला काही गेल्या की कोणाला पंचायती केरापला त्या बा आता तुम्ही नुतर रब्बा हांव कोणे जेवो हे ताळे तोडे उद्दा सोडा हांव कोण म्हूण सांगता गे ये तू चिपी आणि कोण म्हण सांगून उसड बायरी हांव हा सांग तू कोण म्हणू उद्दाक दिनी तोडे उद्दा दिला हांव सुस्मिता सुस्मिता कोण गो सुस्मिता आमगेल पैकी आमगेल गुर्तारी कोणे सुष्मित म्हणती मिगेल अम्मार येऊ बितरी वग्यांदकून वस ताड उद्दा पिल्लू नवे नागो पुता ही संगीले ऐकना बळा ताळ्या उद्दा बितरी सांगता म्हणली आता राब काही बळा धापी काढतास बळा अंग जव गूड घालत की कसं की आम्ही मागीर जेला बसका की कसं की मी गेल ग्राचार अय्यो रामा कसले गडबीड करता ती म्हाका कसाने जायनी हांव गट्टेस हांव कोण म्हणू मिगेल काणी तुमकां सांगची नाकवे नाक सायबिणी नाका तू काणी सांगते भितरी कोटक जाला रे मागिरी मिगेल बायले नायले रे हे यो म्हणले म्हणता अय्यो देवा नाक सायबिणी मिगेल चंदू संसारू वाईट कोर नका ना कसं करचत पोलिसांच्या फोन करकावा सुरवेरी मिगेल काणेक मागीर पोलीस आले बस देव नक काही पोलीस नक काही आता कसं करची रे रामचंद्रा अना एक पेटी इगेल काण ऐकूया सूर करी तुगेल पूर आणा ते सुभद्रे पळोवन म्हाका मस्त जाळ आशिल्ले चांग बामणो चंदी धुव ही केक पटी सिको का म्हणो अय्यो रामा रामा सुभद्रा कसं केलाय काय करनी आजी मिगेल फ्रेंड दुवेले ब्युटी पार्लर ओपनिंग दिवसू तू येऊ का तू लक्षण
तू पाय दवरले चांजता तुम्ही बोणी कर का म्हणू बैरा पैदल पुराण सुभद्र कसल त्या सांगा ಬೆಳೆ ಮಿಗೆಲ್ ಕೇಸ್ ಬೆಳೆ ಮಿಗೆಲ್ ಗೋವಿ ಬೆಳೆ ಮಿಗೆಲ್ ತಾಂಡ ಮಿಗೆಲ್ ವಂಟ ಮಿಗೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚಂದನಾವೆ ಕಸಲ ತಂಗ ದುಡ್ಡು ದೀವನಶಿ ದಾವನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕಸಲ आता तुका शोधून त्यांनी हंगा येतले अना या कसं केली तुवे अम्मान बाहेर गेल तक्षण घरा चिलकू घाल घेऊ कशील नवे आमक पुरा बुद्धिवाद सांगतो तू पळ केदान पडेला रे मोबाईल तू शेअर मार्केट तू जल्ले आता कसं करचो पळ तुम्ही दोघ जण जगड मारत असता की हांव सांगची कहाणी ऐकताची नाटक सायबिडी तू कोण दिला रे आमक कित्ते सुरवेर एक हंग तकून बाहेर बस मागिरी मिगेल बाईले नाही रे हांव घरा तकून बाहेर बस का जाता बळाले तुका हात मुगिता एक पण हंग तकून बाहेर बस सायबिडी ना आता जेवण टाइम जाले सुभद्रा लायक रंदप करून दवर नशे पुरो अतिथी देवो भव म्हणता ती एक मुष्टी जेवणो मिगेल काणी ऐकूच ताई हांव हांगार अपतली जायना 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 तू आता नको उठा आणि बस बाहेर खंय वचे वसरेक वता एक मुष्टी जेवणो मिगेल काण ऐकतरी हांव घर सोड वतली अयो रामा मला एक नमुने खुशी की म्हणू काय गेली ही येत मळली हो जीवन मस्त वेळ जल्लो येवनो थोडे काम आशिल रे जीवन येताना थोडे वेळ जल्लो सॉरी कोप्पुनुका पळे लेट करण्याचे आणि सॉरी म्हणजे हेंचे गल्ले तुगेले अरे जीवन असो तुवें आमगेले विषय सांगला काय घरान तू ना रे जीवन संगचे संदर्भ मेळ्ळी पळे ती मगेल मम्माल दू जोत अस नवे आहा वई ती बेंगळूरात पण येतास घरान तू आमगेले हरडिके तयार जातास गोतस न्हू तुका सांगला न्हू हांवें अम्मान सान आसतनाचे आमी पळ्ळे फूल बंदिलांके हांव आनी ती बायल बा म्हणू गोतस नवे तशी म्हणाले वगी सांग म्हणू ना रे जीवन म्हाका थोडे दीस टायम दी मिगेल आनम्म अक्क ना म्हणती जाल्यार रे थोडे दीस राख रे जीवन प्लीज ओके वनवासु जल्ल ग मधुमासु ऐल ग मधुमासु जल्ल ग तळमळू ಗೆಲ್ಲೆ ಗೋ ಪರಿಮಳ ಬಲ್ಲ ಗೋ ಮಧುಮಾಸು ಐಲ ಗ ವನವಾಸು ಜಲ್ಲೆ ಗೋ
मधुमासु ऐल गो वनवासु जल गो मधुमासु ऐल गो वनवासु जल गो संगल्यारी होती काणी हावरायु तुझी राणी संगल्यारी होती काणी हावरायु तुझी राणी संगाती तू पयणाची संसार तरी गम पदनी संगल्यारी होती काणी हावरायु तुझी राणी संगाती तू पयणाची संसार सरी गम पदनी हावरायु तुझी रागिणी मधुमासु आईलो रे वनवासु गेल्लो रे मधुमासु आईलो रे वनवासु गेल्लो रे तळमळू गेल्लो रे परिमळू गल्लो रे मधुमासु ऐल गो वनवासु जल गो मधुमासु महान पंडितो जनालगी विषय संग्रह करचे आणि भविष्य सांगचे आणि परिहार सांगचे कष्टावनो हे लोकांन पूर मक्का मनमोहनो म्हणचे मेगेल नाम खाली मोहनो त्यासो आता एक जोडी नंचून गेली नवे कोण शपुरतनी कोणालेगी विषय संग्रह करून तांकां भविष्य सांगचे हावे दुड्डू घेवची ना कसले गोतुसवे जनता सेवे जनार्दनन सेवे करचे हांवें त्याच कडसो आत ते ओबेरायल कालाचे दुडवाक मोल ना चलावण ताजी पुडना खालीची नोट दट दटो नोट ದೊಡ್ಡ ಕಾಟು ಚಿಲ್ಲಾರೆ ಶಬ್ದು ಕರ್ತನವೆ ಚಿಲ್ಲಾರ್ ನಕ್ಕಬಾ ನಾಟ್ ಶಬ್ದು ಕರ್ನವೆ हेमा अशी कशाला केले मिगेल बायल खई गरायले मायांगाने कोण तिगेल काणी ऐकू तय वचना काही वस मळारी काणी मळारी ब्युटी पार्लर फ्रेंड दुव म्हणता ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹೋಳಿಗೆ ದೀಪ ಹೆಂಡತಿ ತವರಿಗೆ ಹೊರಡುವೆನೆಂದರೆ ನನಗಿಲ್ಲದ ಕೋಪ ಕೈ ಹಿಡಿದವಳು ಕೈ ಬಿಡದವಳು ಮಾಡಿದ ಅಡಿಗೆ ಚಂದ ನಾಗರ ಕುಚ್ಚಿನ ನಿಡಿಜೊಡೆಯವಳು ಈಕೆ ಬಂದುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ. ಏಮ್ಮ अशी कसला केल्ले मिगेल बायल खंय घरा आयले ते मायांगने कोण बाहेर वच म्हळ्यार वच्चे ना खंय तिगेल काणी ऐकूच थंय वच्चे ना खंय काणी म्हळ्यार ब्युटी पार्लर फ्रेंड दुवा म्हणटा सूर करता आनी ती करना कसं की तोंडा तापिता काही ऊनच का शाकू काही मुस्कू घालता काही बाबा ऐकूचक जायना तिके उठान हलतन पलतर गेल्यारी वापास सेईदकून सूर करता आणि ती करना अय्यो देवा मिगेल बायल गेल्ली जल्लरी खंय बा नाही हो माम कोण बायल काही गेल्ली काही बायले सोदितास बायल खंय की कुळार वसून अशें पुरो नावे धावन वसून अशें पुरो आत्त पुरा प्राय गिय नाबा जाती नीती ताच्या पोडना जाल्यारी म्हाका विशय कळटा मंत्र तंत्र नाही तांगेले गी विशय निमगोचे आनी तांकां परिहार सांगचे पळया हागेल काणी कसने म्हणून ओ माम कसने कसन पार गेला कसन सोदीत तूं गांव तुलान पुरा निमगून जाले एत्तल वत्तल नाही निमगून जाले देवळा गेल्यारी तई निमगिताची पोटला गेल्यारी कापिवचक तई निमगिताची शेअर मार्केटा गेल्यारी तई निमगिताची कसं निमगुचे तुमगे ते आयलेली ती चेंदी चेल्ली कोण म्हणून म्हाका गोपना आनी हांके कसन सांगचे एकलो एकलपुणी तुगेल बायल सुभद्र खंय म्हूण निमगिनात नवे अय्यो देवा सुभद्रा तू खंय दव भद्र जावन आसवय नवे मम्मा कसने क्या पकी कसन तो कसल मम्मा कोण तू तुका कसल जाव का तू वीर मारुती वे सीते सोदून दिलावरी मिगेल बायले सोदून दितवे नाही मारुती काही सीती काही बायल काही यो पिस्की कसने मम्मा ಹಾಂ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತಿ ಮಂಟಪಳೆ ತಶಿ ತಶಿ ಕೈ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೆಲ್ ಖಬರ असो मम्मा हांव मोहनो म्हणू जनान पूर म्हाका मन मोहनो म्हणचे कसले म्हण गोतस की तुका पळ मम्मा तुगेल एक कहाणी सांगू नका ते दिंगडेला एक कहाणी आणि काही पूर्ण जायनी तुगेल कहाणी की तका ऍड करू नका नाही दिंगडी काही कहाणी काही हो विषयो सानना थोडस असो कोळया कागेल कसन समस्या आहे म्हणून मम्मा मम्मा म्हाका चिल्लार नाका नॉट दावका दाट दाट नॉट चिल्लार जाल्यार शब्द करत नवे नॉट शब्द करना नवे मम्मा मेगेल काणी मोरो तुगेल कादंबरी शूर करी हांव आयकता ही कादंबरी नाही महारामायण नाही महाभारत ऐकले हे खंयचेर महारामायण बळे रामायणांतू सीतेक रावणान वेल्ली नाही वे आमगे ते सीते मायक जाल्या कळवा ती खंय गेल्ली कसन गेल्ली पण बघना मायांगने घरा भितर राहिल्या हे महारामायण वैकी नाही नाही हे मम्माला समस्या कसन म्हणू म्हाका तू दायना कसन की मामुसम ना पिस्सू की कसन की एक बटी सीती काही रामायण काही मम्मा तुगेली समस्या कसन आहे सोडून सांगल्यारी ताका हांव कसने परिहार पळयत नवे बळे मिगेल बायला सुनवे आत्त ना नवे वै मारया आत्त ना त्याला आशील वै नवे बळे तू कोण म्हणून म्हाका गोतना आनी तुगे बायल कोण बायल अस्किना चेडू अस्किना म्हणून म्हाका कशें कळटा वै मारया बळे म्हाका एकली बायल एकली दुव मिगेल बायल कितली चंदी गोतस वे ओड तिळो मातीभर फुल हातभर कांकण वडिके सुरवेरी
अठराची कपड कास मारून निसून येत शिली आणि अंबर पांगून घेऊन येतली मागिरी ते कास खट्ट करून टोळी शिवाय बदल घ्या शिवाय आणि कसले बदल जायनी सुमंगली सुलक्षण सुरसुंदरी सुरद्रूपी सुभद्रा मिगेल पाहिलं. ओय ओय माम काहीतरी पुढे 5 बामणाक एकली बाईल आत 5 बायलांक तू एकलो बामूड वे नाही अबा ये पूरा मिगेल बायलेले भरणा ना तिगेल नाव सुभद्र म्हणून. हो तशी म्हणतवे सुभद्र वे तिका शिफ्ट केला नवे तू पळेला होती का काय असती तू पळे निवे मारया मटाचन शिफ्ट केलं नवे टीव्ही री पेपर री पुरायला तू ऐक निवे पळे निवे तुवे तिक शिफ्ट केला वे कोण शिफ्ट केलं काही शिफ्ट केलं माका कळत ना मटाचन शिफ्ट केलं म्हणेल ना मैं तर अयो देवा सुभद्रा सुभद्रा तू खई गेली गो तू कोण शिफ्ट केलं काही शिफ्ट केलं सुभद्रा नाही हे हस्तीन शिफ्ट दले री हो कसले रडता बा जमना हो मनुष्य कसले म्हळे री बायले सोदिता हस्तीन शिफ्ट दले री रडता ನಕ್ಕ ಬಾ ಹೊಸಮ್ಮನ ಹಾಗೆಲ್ ವಿಷಯೋ ಮಕ್ಕ ನಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ನಕ್ಕ ನೋಟೈ ನಕ್ಕ ಎತ್ತಾವು करुणा खैन गेली गो कसन गो दुंडे आम काही गेल्या तू कित्याक फर्स्ट सांग मिगेल अम्मा काही गेल्या त्या सांग मिगेल कहाणी ऐक तुगेल अम्म मेळता त्या तुगेल काण ऐकनातल्या री अम्म मेळनावे त्या म्हणता पळे टीव्ही रनी फेसबुकारी या शेअर करात लक्ष मेळता कोट मेळता या लिंक प्रेस करा अदृष्ट मेळता म्हणून मागीर लक्ष येना कोट येना पूरा गोविंद दत्ता तशीची तुगेल काण ऐकला री अम्म मेळत नाही तू हंगा प्रतिष्ठ जाता आज सुमये तुगेल पाय धरता एक पटे हंग दाखवून वस पुरा कडेने एक सुद्दी कॉलेज पुरा निमगीताती निमगूच नाही व्यंग्य करताती तुगेले अन्नान अम्मा दौडाल के नवे घरकडे एक फॅशन वाले कापन के नवे ती कोण म्हणून निमगीताती आज सुमये एक पटे हंग दाखवून वस दम्मया तुका मर्याद वर्कावे मिगेल कहाणी ऐक हा सांग तुगेल काणी हांव ऐकता काली मिगेल फ्रेंड दुवेले ब्युटी पार्लर अय्यो अंगडी बसू रब्बई तुगेल ब्युटी पार्लर पुराण रडलेले रडता कंप्लीट कर ना चांगले सोडलेर नवे सांगचे तू त्या ब्युटी पार्लर काणू तुगेल गळ्या बांधून घे आव तूच मिगेल अम्मा कसकी केल्ला म्हणू पोलीस कंप्लेंट दिता पोलीस कंप्लेंट दिले रे तुगेल अम्माक कष्ट म्हळ्यारी पोलीस कंप्लेंट दिल्या री तिक मारन काडी म्हणू रवड्या सांगला की कश तुवें कितलं बुद्धोन ती पळय हसू नको माये एक पटी मिगेल अम्मा खंय गेल्या त्या सांग तू कितले मेकअप केला री मॉडर्न जाल्ला री मिगेल आनंद तू तुगेल वश जायना आनी ही आमगेल आस्ती तुक मेळत म्हणचे आशी सोडी तुगेल मुखावेलचे आलोचन करी म्हाका जिवनान मेळू सांगला येतावा नाही हे बापसूक आनी धुवेक मिगेल काणी सांगचे जाल्यार कशी सांगचेक सोणाची म्हणटाना हांकेक शिकोवपाचीच तू एक चांग घरवण्याची चांग चेल्ली म्हणून हांव तुका लव केलाय तुगेल अन्नान पहिले मारून काणू दुसरे लोट तुके छे 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 हांव सांगा ना नारे जीवन मिगेल आनू तसल नाही सानपणार दाखवून पळयला मिगेल अन्नाक आणि मिगेल अम्माक तू पळयन वे अप्पट ग्रहिडिती मिगेल अन्नाली जीवा बायल्ती आन आणि अम्म मळरी सूव आणि सूस सेशिली तसल आनू अम्मा मारन गडतवे आणि 4-5 वर्ष दाखवून तू म्हाका पळयता हांव तुका मोस करतरे जीवन रब्बय गो तुगेले पुराण आमगेलेंक आमी होबळूचे ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಾವೇ ತೊಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ म्हणता पळय तशी सोडी तुगेल पुराण पळय ती मिगेल मम्माल धुव ज्योती येतस बेंगळूरा दाखून
गोतच नव्हे सांगला नव्हे आम्हाला सान असताना पळणे फूल बंदिलेले म्हणून गोतच नव्हे तुका ना रे जीवन प्लीज आजने पायी सत्य कसं म्हणू कळतलं देवस्वैतल रे सत्य कळयतल रे जीवन कसन ग आशिलेंची तुगेला आजी तुगेला अण्णानं केलेल्यांची पायी धूव करणं म्हणून खंयची गॅरंटी नाका नाका माक जीवा वयर आशेस हांव तुगेल्या कश्टांत पडना ना रे जीवन प्लीज तशी म्हणूक रे तशी जाल्यार तुगेल प्रीती पट्टीवे प्रीती पट्टी नाही गो तू पळय अशी करची केदां एक एक चूक करची मागीर देवसला पळयतालो म्हण अशी उलोवचें तें पुरो नाका पळय मेकेले पुरो तें पुरो नाका वस वस म्हाका जे हाय ज्योती आयली वे पळय मेगेल जीवन ज्योती ही अय्यो देवा या कसं केली तुवे अपवादू आईला अन्नाक सत्य कळतरी जीवनु खंडित मग वर्डिकोन घेतलो देवा तूच राख रे देवा नारायणी दयामयी माळसा नारायणी माळसा नारायणी दयामयी माळसा नारायणी नारायणी देवी दयामयी नारायणी देवी दयामयी भक्ति मार्गारीति मोक्षप्रदायिनी भक्ति मार्गारीति मोक्षप्रदायिनी लोकपालकी तु विश्वमोहिनी लोकपालकी तु विश्वमोहिनी जन कल्याण कैली औसुल रूपारी जन कल्याण कैली औसुल रूपारी माळसा नारायणी दयामयी माळसा नारायणी माळसा नारायणी दयामयी माळसा नारायणी जय हो 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 माळसा नारायणी हे अम्मा माळसा नारायणी आमगेल कुलदेवी तुंची आमकां रक्क नजलरी आनी कोण रक्चे तू की करनाशी मात्यारी अपवाद आयला करुणाल जीवनांतू तिगेल प्रितीचो जीवन तिगेल जीवनादकून भायर पडला मिगेल बायल खंय गेल्ली म्हणचे आलोचन चड जावन लोकांक तोंड दाखोवचे कशी म्हण आलोचन उणी जाल्ला अम्मा मळसम्मा तुझ्या आमकां रातम्मा एक एकली भितर येऊन रिक्ताची घरा भितर कोणी नाची तू बाहेर बसा भितर येऊ नका सुब्राय मामा हांव सुभद्रमयल फ्रेंड मेगेल सुभद्रमयल फ्रेंड फ्रेंड येना गिंड येना तू वस पडल ना भितर येऊ नका मामा समो पळय हांव सुभद्रमयल फ्रेंड ही कुळार गेल्या तू आता येऊ नका तू आता बाहेर बस सुब्राय मामा समो पळय हांव सुभद्रेल फ्रेंड चंदी म्हणू चंदी म्हणू नका बा एक चंदी येऊ नो
मिगेल संसार पुरा उलटा पलटा झाला आणि अनेक चेंदी नेवची नका तू मत बाहेर बस. सुब्रह्मण्य हंगास्ती कसं ना अंगास वय बाई काय असं काय गो तू पळले लावा काय असं अंगना हंगास कोण सांगेल तुका मक्का एक हंगस बाबा कितले प्रश्न हंगस म्हणले जरा मुलमुल्यास म्हणले हा पळयनी म्हाका एक भविष्य सांगतली करवंजी मेळिली ती म्हणाली हंगास म्हण वय वय कशी दिल्या रे ते कोरवंजी कापण घेऊन या तू कितले जावं हांव दिता म्हाका मिगेल बायल सुपंत्र मेळ्ळ्यार पुरो जायत तसले राम आपण अर्चिवे आतां बसा तिकडे आपण घेऊन या जायत ना जायत मागीर तू आमका दोगांकरी भायर पेटयना नवे ना बा खंडीत ना तू आता बसा ती कापण घेऊन उठू या जायत येता उडगासना पनडी उडगासना विसर नका इता कणी कणी म्हणू फटी सांगता कणी सांगता हाव कणी सांगता कटी कणी पणी फटी सांगता गावचे लोकांनू मामू मायेनू कणी जाव का जल्लेले सर्व जनानू गावचे लोकांनू मामू मायेनू कणी जाव का जल्लेले सर्व जनानू कणी सांगता हाव कणी सांगता कणी 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 म्हणू फट्टी सांगता चलो जाइवे चली जाइवे मम्मा चलो जाइवे चली जाइवे माये लग्न करूं का तुमका सोयरीक जाइवे लग्न करूं का तुमका सोयरीक जाइवे गावचे लोकांनू मामू मायेनू आहा गावचे लोकांनू मामू मायेनू कणी जाव का जल्लेले सर्व जनानू आहा कणी जाव का जल्लेले सर्व जनानू डोळे पळोनू भविष्य सांगता आशील नातीले पुरा फटी सांगता डोळे पळोनू भविष्य सांगता आशील नातील पुरा फटी सांगता सोयरीक जाल्लेल्यांक डायवोर्स करता डायवोर्स जाल्लेल्यांक भरडीक करता सोयरीक जाल्लेल्यांक डायवोर्स करता डायवोर्स जाल्लेल्यांक भरडीक करता आहा गावचे लोकांनू माम मायेनू कणी 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 म्हणू फटी सांगता गावचे लोकांनू आहा मामू मायेनू कणी जाव का जल्लेले सर्व जनानू कणी सांगता हाव कणी सांगता कणी 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 म्हणू फटी सांगता कणी 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 म्हणू फटी सांगता कणी 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 म्हणू फटी फटी सांगता कणी सांगताली कोरवंजी मेगे नाव कण्मणी सकडाल डोळ पळोवन बवी सांगताली चांग असो वायट असो नाबा सांगू ना पट्टी सांगा लायक ना जाल्यार लायक आस म्हण का वायट असल्यार लायक आस म्हण का वोटार मुखार तूत कोर का कोरया बा ताका काय दूड दिव का ना म्हण गेला बोट घेवन दवळयता ती लायक असो वायट असो बहुमत कशी म्हणतकी तशी जनाल अभिप्रायक ना मोल प्रपंचू अशी राबताना सत्य न्याय ऐकू ताळमे आता जना खंय आसा सांगून म्हाका कसं जाव का
मेघेल काम जला अवकाशवादी वैरागी बैरागी कसने म्हणोची ना क्यार मेघेल काम मका नाही कोण बैरागी हाव बैरागी नाही हाव संसारी तू कोण मामा हाव कन्नड नानु हिंदी मही इंग्लिश आई मागी तूळ मकयाना ತೂಳು ಮಕ್ಕೆತ್ತ ಯಾನ ಮುಣು ಮಳೆರಿ ನಾನು ಐ ಮೈ ಯಾನ ಮಳೆರಿ ತೂ ದೋಳ್ವೆ ओ मामू पक्कास मू हाँ दौड़ नहीं हाँ फ्री नहीं मैं तशी मणी दौड़ेच मणी तन मणी पळे एक लायक डॉक्टर यावचनो दौड़ परीक्षकोनो ते मणी काढून यो नादले तुगे दौड़ वतला ओ एकलं म्हणतात मग कसाला लागला देवा मम्मा देवार दयेना मेगेल दौड़ खमस गुर्तु परिचय ना दिलो मेगेल उलयता तू कोण हाव कोण म्हणून सांगता रे तुगे हो वेस कसने शूटिंग की प्री वेडिंग शूटिंग की तू तंगेले पटला माचवे तुगे पटला पर खई असा कसने शूटिंग म्हणवा पटला मग केकू अर्थ जायना पळे आमगेल गावांतू कर्मा दिनाचे खय पळेल तिकिनी ते रतबी दिवस नामे खई एक 8 रस्त्यार वस कर्मा दिनाचे शूटिंग कई आणि वर्षिकाचे प्री वेडिंग शूटिंग कई तू तेच गँगात दले रे हाव आणि तू एक सान सीन करी हवे आणि आम्ही दोघ तू मम्मा अशी पळा बिट्टी मेळार कोणी देतावे तुमगे कसाला पळून होती त्या पुरा करून म्हणून बॅन केला ना तू गोत ना मैं तू एकलो कोण मिगेल प्रति एकांत जीव खाता हाव कोण म्हणतो गोत नवे ना सांग पळे एकांतू मंतारो एकांतू ओंकारो अनेकांतू भयंकरो अत्त मोहनो मनमोहनो वय वय अनेकांतू करो कुरुम कुरुम करो रब्बई तू कोण म्हणून बोंगा नाही तुगेल असलेगी नामे जनांगेलेगीची विषय निमवूनो संग्रह करूनो तांका भविष्य सांगतालो पोरकी बोंकिले आणि बोंका ओहो हीच मिगेल व्याप्ती ओहो तू वय पट्टी सांगताल भविष्य सांगताल वे हाँ आता एक होड घटन झाला सुप्राय काही तागेल बायल पेंट गेलेली नाची ना काही येई नी काही बायल हांव सुब्राई मम्माल दू म्हणू लेखिला अय्यो दूध आले हाव सोदूच्या वसन आशिल वे होय एकली खर्ची गावची म्हणता बा बारी डेंजर डेंजर नाही चॅलेंजर तशी म्हणा रे तशी म्हणे म्हाका गोत ना हांव एक प्रास पद्दत जावन सांगिले त्या सकड मोरो आता तू सांग सुप्राई मम्माल बायल सुभद्रा खंय गेल्या म्हण कुळार वचून अशा पुरो ना काही ओहो पळोन जाले तशी जाल्यार ती सुगंध माय उल्लाच्या मेळ्या की म्हणून घरा पावताना 2-3 दीस जातालो नाही तू प्रापटी सांगता संधी जाले गोंदी जाले ओणी जाले रस्त जाले ओहो काही ना काही तो सुब्रा एकलो पिसुशी भोवता अय्यो पाप बायले नासतना ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಡುತಿ म्हणತತಿ ನಾನ್ ಜಲ್ವೆ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೈ ಅತ್ತಿತಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಜಲರಿ ಕೈ ಗೆಲ್ಲಿ नाही तू मेगेले निमगितनवे म्हाका गोत असले री हांव तुगेले निमगितवे तू कसने मणी कणमणी तुगेले दोळेस पळे एक पटी घोडय ती मेळत की पळे सांग म्हाका ओ अशिवे हांव तुका कितें सांगता तू तांगेला सांगू न्हू कोड भविष्य सांगता म्हणून घेवच्या वे मागिरी आत पुरा तशीच आत पुरा वयबा आत पुरा तशीच कष्ट पावन करचेकले ना ताजी क्रेडिट घेवचे आणेकले ना तू वयते जातीच वे आग हांव भविष्य सांगतालो बट हांव सांगील भविष्य पुरा पट्टी जाता जाले री मेगेल संसारच पळे चंडायर वता ओ हो हो हांव तुगेला सांगला री
मेगेल संसार चलती कशी ताका हांव सांगिले हांव आनी तू वट्टो कसन मामा तू कसं नाही फाटी पाय बांधून घेऊन आयला की कसं नाही नांजाला मेगेल या देवासाना चेरडू तू गेल फाटी चार म्हणितले एक मिनिट मेगेल विचार आयला रे एक मिनिट हांव आनी तू वट्टो जावया हांवें म्हणले तेच म्हणाल हा भाई मेगेल विषय आयला रे ह्या देवासाना चेरडू तू गेल फाटी चार म्हणितले ती म्हणाला नका बा नका 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 मेगे सर म्हणितलंच नका हांव सुभद्र खंय गेले म्हणले म्हाका सांगचे नका खंय येवन सांग हांव खुशी भोगता त्या सुब्रायले संकट म्हाका पळोवचें जायना ओके तू मुखारशी हांव तुका थंय मेळटा तू थंय यो म्हाका आपोवचें एकली येता हांव तिगेल वटेता तू थंय यो जायत हांव थंय येता मेळटा तुका हां कसन रे सांग दाखवून आम्ही बामूण बायल म्हणून घेऊन पुरा गांवात गोत आशिल्ले आतां थोडे दिवस ना म्हूण तूं म्हाका विसरले वे पयरी तूं यो म्हणले हांव आयली तुगेल चिल्ल्या पळयले आनी मुखार तूं म्हागेल म्हापशी येवं नाका म्हागेल मुखार जिवन पळोवन घेवका न्हू मरे ओके ओके जायत गो तू आयली न्हू हांव यो म्हणले थँक्यू ऑल दी बेस्ट वस वस सुकानी दुवेक कसन कोरका मिगेल एक काण ऐकया म्हळ्यार आयकूचेक तयार नाची कसन करचे येवीत वे भितरी तूं एकली कोण सायबिणी हांव एकली हांग कश्ट भोगता आनी तूं एकली कोण हांव सुभद्रेले फ्रेंड चंदी म्हूण मेगेल नांव तिक फ्रेंड म्हणटना तू काय फ्रेंड जाता न्हय आतां सांग तू कोण सुभद्र खंय गेली सुब्राय मामा घेवन वचका आशिल्ले पाप एकली गेल्ली आतां म्हाका बापसूल आनी दुवेले परिस्थिती पळोवता जायना न्हय मिगेल एक काण ऐकले रे सुभद्र मेळटा आयकूचेक तयार नाची तांकां आयकू तशी कोरया आमी तेन्ना सुभद्र मेळटा वय न्हय हांव तुका सांगू हे कोणा सांगू नजा नाका मारे ती नाका म्हाका काण आयकूच प्राय येयली मागीर काणूय सम आयकपणा मागीर तुगेले हर्दी बेतून वतलें समज सांगली तुवें काणी म्हणून जीव खाता खंय देखून आयली गे मारी कंचे कळ्ळें सुभाष चंदमाई आतां काणी म्हणून जीव खाता मागीर भायर वच म्हळ्यार वचना सांगल्यार काणी म्हणटा मुखार शितो एक मिगेल काण ऐकले रे जप्त कसाने नाका मारे ती नाका तुगेल काणी आयकूची नाका म्हाका काणी म्हळ्यार तीची सूर करता ब्युटी पार्लराची फ्रेंड दुआ म्हणून ते आधी देखून सूर करता आनी ती करना मुखार वचेना मुखार वचना काणी जायत तूं हांगा राब हांवें तुगेल वटून राबू इतले कसले स्त्री आश्रम म्हणल्याक हांवें कोण की खरं म्हणजे आपण घेऊन हाडटा मेळाली ते सोडून हांगा राबता काही ना बा इतके दावंडाच्या कोणाचे नाही जायना हांव पोलीस कंप्लेंट दित पडत पोलीस काही एक मिगेल काण ऐकले रे सुभद्र मेळटा इतलं सान विषयक पोलीस कसले का सान विषय सुब्राय मामा बायल खंय गेली कशें जाली म्हूण गोत्तो वटू पीस सुशी जाला तुका हो सान विषय तशेले काण ऐकू मो सुब्राय मामा पळय कसं करता पळय चंदीमाई काणी म्हळ्यार तेंची रडलेले रडता ते मुखारी वसना काणी सूर केलेले सूर करता मागीर तेंची करना चंदीमाये हिगेल काणे मुखार वसना ही घर सोडे वसना हे सोडी चंदीमाये तू कोण म्हणजे आपण अडत मिळेल ना काही ती वत्ता अशी वत्ता तशी येता जायना वस वस अशा नतून तशा वस आणि करू म्हणजे आपण घेऊन या जायत ना वस वस टाटा टाटा
कशा तू म्हाका एक जीवन दिल रे मस्त थँक्स रे अशी काय नागो ज्योती बारडीक म्हणाला स्वर्गात निश्चय जावचे म्हणतात ती या पुराई ऋणाद बंद तशीच आमगेले जावना शपूर म्हाका मस्त भंय जालेल रे सांज देखून हांव आनी जिवण बम्मून बायल म्हणून सगळे गांव गत आशिल्ले आत थाणे करुणाल म्हाक्षी वतना मगे जीवन कशकी म्हूण हांव भिल्ली अशी काय नागो ज्योती पयरी तू जीवना लोटू वच्चे पळोवन म्हाका भंय दिसलें तू काही तो म्हाका सोडून वत्त घे म्हणून ना मरेया ताणे करुणा दाखयता यो म्हणले मागीर तागेले हेद्र तिगेले हेद्र कसं की मिगेल कंदेर हात घालनो आपण वेले मागीर सॉरी काही आम्ही पळयला पयरी तू तागेले वट्ट वच्चे आत्ता आत्ता दोन वच्चे कसं रे देवा तू काय लेಕ್ಕದ शाईल नव्हे तेच तुगेल होड गुण कसं रे देवा तुगेल मितीन म्हाका जीवन मेळ्ळें संतोष जाले म्हाका तुका पिकला खुशी जल्ला जला रे आम्ही खुश म्हणतो घेव्या गेली जल्यारी स्वर्गची है बुवेचेरी तू में गेली जल्यारी स्वर्गची है भुवेचेरी पुन्नवू यत्तले आमसो वत्तले रात्रि दिवसू हुडगसू यत्तले ಮಿಗೆನೋ ಜಲ್ಲೇರಿ ಆವಾಚಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ತೂ ಮಿಗೆನೋ ಜಲ್ಲೇರಿ ಆವಾಚಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಸುಖಯತಲೆ ದುಃಖವತಲೆ ಸುಖಯತಲೆ ದುಃಖವತಲೆ ಅಂಗ ಅಂಗಾಂತು ಸಂತ ಸುಭರ್ತಲೋ तुम गेले जल्यारी स्वर्गची है बुवेचरी वैयारु तुगेले पूरब शृंगार कोणक तंचबा वैयारु तुगेले पूरब शृंगार कोणक संचबा वित्र तुगेले मधुर वैयबा उत्र तुगेले मधुर वैयब रंग रंगाचे वैभव वैयब तुम मिगेलो झल्लेरी आवाची पुण्य केलेले तोंडारी संगलेरी कळतबा सन्नेरी उल्लोचे पूरबा तोंडारी संगलेरी कळतबा अशी नकबा बाशे दितबा अशी नकबा
भाषे तिथबा जन्म जन्माची बंधनु वयबा आ आ आ आ तू में गेली जलयारी स्वर्गची है बुचेरी तू मी गेलो जल्ल्यारी भावाची पुण्य केलेले पुन्नवू यत्ताले सुख येतले रात्री दिवस उडगासू यत्ताले आ आ आ आ तू में गेले जलयारी स्वर्गची है बुचेरी तू मी गेलो जल्ल्यारी भावाची पुण्य केलेले भावाची पुण्य केलेले ला 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 क्षम करा आणि एक लास्ट सीनच आमगेले ताजे फुडें एक कृतज्ञता भाव दिवचेक हांव हांगा येवन राबिलस श्री लक्ष्मी वेंकटेशाक शारदी अंतर्गत महालसेक इतले वेळू चंदायर चलोवन दिलेलेक भक्तीन आमी धन्यवाद दितात आमगेल देवस्थानात धर्मदर्शी आणि धर्मदर्शी मंडलीक आमी कलारंग तर्फेन गौरवारी धन्यवाद दितात आमकां सुमार लोकल मेसेज आयले फोन आयलो आनी येद्र मेळ्ळेले तेदन पुरा सुमार लोक निमगिले तुमकां कितें लास्ट म्हणून हित्तल गिಡ मದ್ದಲ್ಲ शारदे विसर्जन जल्ना अशें पुरा इतलें निमगिल की तांकां सर्वांक हे वेदिके ಮೂಲಕ उत्तर दिवचेक आश पावता कोणाक आमी हित्तल गिಡ मद्दू न्हय की खंडित आमी मद्दू न्हय जलेरी हे मद्दाची विशेषते गोत्त आशिल्लें ना आमकां लास्ट दिला कितें म्हळ्यार खंयचेय शुभ कार्यक्रम असो समारंभ असो पायस वाडचो लास्टक न्हय वे मात्र न्हय आमकां पयर कडियाळी वरके नाटक आशिल्लें म्हणून हांव युवक मंडळीचेले निमगून घेवचे वचून आमकां लास्ट मेळ्ळें जाल्यार इतलें लेट जावचें नज आशिल्लें म्हणची म्हगेलें एक रिक्वेस्ट केलें म्हळ्यार आमी पुरो एज जाल्ले मनशां आमकां चिके सुरवेक दिल्ले री लायक आशिल्लें म्हणून आनी शारदे विसर्जन जाल्लें म्हूण सगळ्यांनी सांगलें खंय तिगेल मुर्ती थंय आसा बिंब मात्र विसर्जन जाल्लें आमकां प्रथम देवस्थानाच्यान प्रसाद दिलो तो खंडीत प्रसाद न्हय ते प्रसाद ಒಟ್ಟುची शारदेल बिंब येवन आमगेल माळशी भितरी अंतर्गत जाले म्हळ्यार शारदे आमगेल वेदिकेर बसून आमगेल नाटक पळयता म्हणचे खुशी आमकां सगळ्याक आसा आमगेले हे कलारंग ब्रह्मकमल फूल से वर्ष एकपटी हरडूचे जलेरी GSB सेवा मंडल मुंबई किंग सर्कल ताजे गुरु गणेशान हे पटी आमकां 2 पटी हरडिसून तशें जाल्ला 2 वर्स देखून आमी वता सती मुंबईक ते गुरु गणेशाल सेव करूक नाटका मुखांतर प्रथम आमकां वतना मस्तेक समस्या जालेले जलेरी हे पटी आमी गम्मतेरी गांवची ಒಟ್ಟು मुंबईचे परगांवचे हंगेले चप्पाळेचे समागम अंतू यशस्वी जावन आमी आयिल्ले आसती तेच आमकां ते कोणी आमगेलें नांव सांगानी उडपाची आयिल्लींची म्हणून आमी उडपाची बावटो थंय वचून हारसून आयिल्ले आसती मात्र न्हय प्रति वर्स आमगेल कला सेवी दिवका म्हणून तांणी निमगून घेतिल्लो आसा आमी आज खेळचें हें नाटक मिगेल पांचाची कृती हे इतले हांव कसले सांगलें म्हळ्यार एक कलाविदक हज्जी पशी चड होड कसनेना इतले आमकां साधन करचें साध्य जाल्ला म्हळ्यार GSB युवक मंडली आनी शारदोत्सव समिती तांकां आमी धन्यवाद दिल्यार मस्त उणी जातले
जलेरी पद्धती प्रकार आमगेल सर्व यशस्वी तंक समर्पण कोरनो प्रीतीनी धन्यवाद दितती. आमगेल कलारंगक हे वर्ष 13 वर्ष शारदोत्सवक 23 वर्ष कसल एक संबंध पळया आमगेल वेंकटरमणान GSB युवक मंडळी आणि शारदोत्सव समितीक आमके 2 वर्ष अवकाश दिल्लेरी दिवची बुद्धी दिवनो आमगेल कलाविदांक आरोग्य आयुष्य ऐक्यता दिवनो त्यांनी 25 वर्ष आचरण करताना आम्ही 15 वर्ष आचरण करचे संभ्रमारी तसे जाऊ म्हणू 3 5 समागम जाऊ म्हणू हाव मिगेल कुलदेवी महालसेलेगी मागण करता. आमका हिन्नले गायन दिलेले वंदना शणै राजाराम भक्त सुब्राई भक्त आणि मुंडाशी पांडुरंग पै हांकाय आम्ही प्रीतीनी धन्यवाद दितती. मेकअप केलेले श्री प्रसन्ना हिन्नले सहकार दिलेले कृष्ण शणै नरहरी नायक लतिका कामत हांकाय आम्ही प्रीतीन धन्यवाद दितती. हांव प्रति एक वेदिकेर सांगता उडपाचे प्रति एकलो अबाल वृद्ध म्हणटाती पूरा जन आर्टिस्टची इतले दिवस तुम्ही पळो ना शेपुरोची हे वेदिकेंतू ते पुराई आमगेल कसने नाही वेंकटरमणाले हे दिव्य सन्निधी ताजी प्रभाव आमगेले हे वेदिके आणि सप्तसाळी मस्तेक पवाराची प्रथम भजन आणि नाटक सूर जलेल जलेरी ते उडपा दखून मागिरी पुरा कडेन हांव कसले सांगली म्हळेरी प्रति एक कार्यक्रमांतू तंक तंक जावची तशी लाईट हिन्नले गायन घालू आमगेल डायलॉग तुमक ताई पावचेक महत्कारी करचे श्री अजय कामत हांका आम्ही हेम्मेरी धन्यवाद दितती. आमगेल कलारंग मिगेल नाही हे पै मम्माले तगेल प्रतिनिधी जाऊन हांव हे मुखारसून व्हरतास हे पटी मक्का मेळ्ळेल टीम भारी लायक आशिल्ले कोणालो दौड पणशी असो म्हणून हांव देवाले मागता तांकांय तांगेल घरच्यांकय मिगेले वैयक्तीक भरलेल हृदयारी धन्यवाद दिता आणि प्रत्यक्ष परोक्ष सहकार दिलेल्यांक प्रीतीनी धन्यवाद दिता. हांव तावळी म्हणले लास्ट दिवस नाही भल्लेक जावचे शोभा यात्रे दिवस आमगेल नाटक दवरलेरी आमगेल अभिमानी आमगेल नाटक राखतले प्रीती करतले प्रोत्साह करतले सलाही दितले. कोणाई शोभा यात्रे वसनशी हांगा बसताची म्हणून भिवून की कसन की आमका आज दिला असल नाटक प्रिया म्हणता ती कन्नडानी नाटकದ ಮಾಲೀಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ म्हणू तशी आमगेल कलाभिमानी प्रेक्षक समाज बांधवांक सगळे कलारंग माती बगसून हात जोडसून धन्यवाद दितती. तुमगेल प्रोत्साह मुखारी असो तुम्ही आमगेल शक्ती म्हणताची धन्यवाद चिके दीग जालो म्हळ्यारी आमगेल आर्टिस्ट चिके रेस्ट घेवची म्हणचे उद्देश कसने तरी चुकामकी जावन असलेरी आमकां प्रायज जाल्ला म्हणून सुदारसिया म्हणताची सुब्राया बायल खंय गेली पळोवया ताजी फुडे सर्व जावन सांगा बोलो शारदा माता की भारत बोलो भारत माता की. हांव हे कसले सांगली म्हळ्यारी मिगेल धन्यवाद वंदे मातरम हांव कसले सांगली म्हळ्यारी मिगेले दिग धन्यवाद ऐकून कोणी तरी निद्दले नसलेरी जागी जवोंची म्हणून धन्यवाद. आणि के घर सोड वच्चे नी वे हंगा बेसले वे नहीं बच्चे हां मिगेल काणे कुछ ताई खई वसना चंदी बाई तू परवंजी आपण अर्थ म्हणल वे काही ती बाई पोर गेली वे ना ना पोर वच्चे नी कामल जल्लेलेंक गाव पूरा हळदू दिसके तशी जल तुगल ब्यारू आपण हरता हंगा रबले मागे तू काही भितरी घेयना जाल्यार म्हूण ती भायर रबयले आपयता कणमणी ये
भविष्य सांगतली अशी तशी पुरा सांगतली नाही हांव आप्पय म्हूण येईल ती कळवे करुणा करुणा पळा हंग्या कोण की कोरवण जायला ते पळा कोण गोडी हांव गणमणी फोडी गोडी नाही अरे तू कसला रांगायला रस्त्यावर पुरा मी काय जीव खाल्ला आणि पुराकडे प्रचार केला आणि बैले मारला म्हणून ना मरेया हाव कसनेस चूकी करनी पळे हंग कसं लाईल मळे री तुगेल बायल मेळली की पळया म्हणायला ते पुरा सोडी कणमणी सांग मी गेल बाईल खाई कसं मम्मा मेगे पीस त्या पर उरलंय नशी पळे तू कितली दुड्डू निमगे तितला हांव दिता म्हाका बायल मेळल्यार पुरो तुका बायल मळे रे तुका तितली प्रीती वे आणि असू का जेत नव्हे ता कासू चेकली बायला मळे रे आणि पूरा जणाच्या चार बायल असतावे होत ना माये अच्छा काही पूर्वचे आता तुम्ही पुरा अंग कसं लायलेंची सुभद्रा सोदू नव्हे ते पुरा सोडले आणि कोण कोण कितली बायल म्हणून दाखवता असानी हळ किणकिणी हांव किणकिण नाही हांव कणमणी हा तेंची मी गेल काण ऐकले रे सुभद्र मेळता ऐकूच्या का तयार ना तुम्ही परत जाय म्हण ना तेच हाव सांगील कसं नाही ती सुभद्रा वर्ग केला म्हणून पूर तर राबले वो एकलो वर करी परगू म्हणून अय्यो देवा यांग कसं नाही आमगेल घर की संते मार्केट कोण कोण की पुरा भितर येत साती अण्णा या कसं ना वसताना तू तर राब कुत्ता ठीक आहे राब कणमणी सांग मी गेल बाईल खाई असत सांग तू गेल काणी हाव सांगा ना हाव काणी सांगले रे बापूसानी दूध धावता ते हाव सांगा ना इथे सांगनाची हंगा देंडू घाल्या म्हणून सुब्राया बायल नकवा शिडीन गीती का मी गेल बाईल खाई गेली बाईले तू खाई गेली हा तू सांग सांगा ना जाल्यार सोडचो कोण तुका पयरी मी गेल फ्रेंड दुवेले ब्युटी पार्लर ओपनिंग दिवसु उतरसी ती मी गेल क्लोज फ्रेंड पळे अशीच सांगू कस होणाची सांग तुका फ्रेंड कसं जाल्ली तिक काय जायनी हांव तिगेल फ्रेंड नवे तू लक्षण तू पाय दवरले री लायक जाता तू येऊ का तुवें रिबन पिंदू का म्हणून तुगेल पुराण कणमणी तू सांग तिगेल बायले सोदून दित की नाव अंग तो पुरा उसाला तुम्ही हे धर्मचंद्र नाही समा सांगला ना पूरा जन के दावडाई कन्नडिके कुरुपिके ई एकली दुर्दुंडी वो एकला बॉडी गार्ड के घर में नाही तुम्ही कोपता कसल्या का ती एक तिगेल काणी सांगो तू ऐक रे तिगेल काणी यांची दोन्ही सालू ऐकून आमचं कान भरून गेला काणी नका तू ती कापून घेऊन बसा ती काणी सांगो एक रुपमुळा की रस्त्यावर की पैसा ती काणी सांगो तू ऐक ताकी एक ब्युटी पार्लर पुराणा म्हणजे नाव दी ಎತ್ತಲ್ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ತಲೆ ಈಗ ದಸಲ್ ವಾಣೇನ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ठीक है गड़बड़ करती मम्मा तुगे ले का नहीं कलरी तुगे बाहर में तो नहीं वे तुगे टेंशन मत नहीं वे अळे तुम्ही पुरा तांग दोकून वत्ता की हम पोलीस कंप्लेंट देऊ का सांगाच पोलीस के एक काणे कलरी सुभद्र मिळता हा का पोलीस के तिने कितली सांगताना तुमक काणी ऐकूच येते हमको पुरे दिवची बसते नव्हे मागे सुभद्र मिळते नव्हे आमका असना एक पटी गेल काणी अंती दकोया अम्मा मेळतली म्हण कुणी हिगेल काण ऐकूया हा शूर करे ओपनिंग झाला तू तई पावले नंतर वेळ सांग मी गेले फ्रेंड दुवेले रबे त्याना का पुराण ब्युटी पार्लर कसं झालं उज्जू पडवा समा सांगला तर शिलीन गीते का पळैल्वा एक पटी तुक्का इट्ली कोप येताना इट्ली दिस दाखवून आवनी अन्नन तिगेलोट्टू कशी कळली नव तुमका राबो ती एक पटी कहाणी सांगो म्हाका यो म्हणले
हाव यान जलेरी जायना म्हणले हा मुखाची हाव गेल्ली वैसे बिणे तू मेल्ली नाही नाही गेल्ली मुकारी आणि सांग सुरवेका ब्युटी पार्लर चंद केलेले मस्त लोक आयलो लोक मोर का सुभद्र कसल दली त्या सुरवेक सांग नाही नाही तुम्ही गडबड कशाला करता ती आईले अंत्य आईले सुभद्राला अंती करणं झाला पुरो हाव लक्षण म्हणू फस्ट म्हाका मेकअप अभ्यास करायले गेल वर्णन नका आता सुभद्र खई अस पण सुरवेर सांग सैबिडी ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಬೋವಿ ಒಟ್ಟು ತೊಂಡ ಒಟ್ಟು ವಂಟ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಪೂರ ಬದಲ್ ಜಲ್ವೆ ರಾಕ್ಷಸಲ್ ಬೋವಿ ದೇವಿಲ್ ಬೋವಿ ಜಲ್ವೆ ದಿಗಿ ಪಂತಿ ಬಾಬ್ ಜಲ್ವೆ ತೊಂಡ ಥಳ ಥಳ ಜಲ್ವೆ ವಂಟ तांबडे जलवे कपड़ो सुनो चू ड्रेस आइलवे सुभद्रा काय जायनी सुभद्रा सुस्मित जल्ली हाव सुभद्रा निगेले घरांत अयो सुभद्रा बदला कर्माधीन हे ब्युटी पार्लराचे अवांतर शॉर्ट अँड स्वीट जाऊन सांगू इतशील नाही मै तुम्ही सांगू का थोडं गेलं रे तुमका ह्या रीतीर कोण का म्हणू सुभद्रा फ्रेंड आम्ही सकळ शेरून केला नाटक आता तुगे बायन मेळली नाही मै हे नाटक तू हा बाई पात्रधारी सॉरी का करण हा केलेल पुरा नाटक यो तुगेल अम्मन मिळेल कुशेक आम्ही हरडीक जावे यो नाही पुढे बाईले तू खाई गेली म्हणतशिलो आता बाईले तू कसला शिकले म्हणता पडता बाई काही वसेनी दिक स्वतःच नाटकंतू हावी एक पात्रधारी जल्ले हाव जीवनेल मम्मल्दू ज्योತಿ ಪ್ರಕಾಶಲೆ ಕಡೆ बिगेल बायक काही सोड बत्तगी बाई हत्तीला आता दैर जल्ले हे राम रामा असल नाटक खेळणं तुम्ही पुरा संसार वाईट करू नका आता तुमका पुरा कळली नवा बायला खाई गेलेली ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೆ ನನಗದೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಿಪಾಯಿ